राज्यात सरकारान प्राथमिक शाळांचो आंकडो वाडोवपाक भर दिला, पूण उच्च माध्यमिक विद्यालयांचो आंकडो वाडोवपाक सरकाराक अपेस आयला। हाका लागून उच्च माध्यमिक विद्यालयाची शिक्षण स्थिती सामकी बिकट जाल्या। राज्यात फक्त 94 उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत आसा। 94 विद्यालयांमदले फक्त 9 सरकारी आसात। ह्या वर्सा 10वीच्या परीक्षे उपरांत उच्च माध्यमिक विद्यालयांत दाखलो घेवपाक विद्यार्थ्यांक अडचणी आयल्यो। 19,866 विद्यार्थ्यांमदीं 18,066 विद्यार्थी 10वीच्या परीक्षेत पास जाल्लीं। 2015 ते 16 शिक्षणीक वर्साच्या आंकड्या प्रमाण राज्यात एकूण 1,190 प्राथमिक शाळा आसात। हातूंत अजापाची गजाल म्हळ्यार उच्च माध्यमिक विद्यालयां फक्त 9 आसात। हाचो आंकडो वाडोवपाक सरकारान कसलेय यत्नय केल्ले दिसून येना। 2016 ते 17 शिक्षणीक वर्सा खातीर सरकारान 6 नव्या प्राथमिक शाळांक सुरू करपाक परवानगी दिल्या। उच्च माध्यमिक विद्यालयांचो आंकडो कमी आशिल्ल्या कारणान 11वेक प्रवेश घेवपाक बरीच गर्दी दिसता। खुबश्या विद्यार्थ्यांक बरे गुण मेळूनय पसंतीच्या शाखेंत प्रवेश मेळना। धारबांदोडा, केपें तशेंच बार्देस तालुक्यांत एकूय सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय ना। साश्टीत 20, तिसवाडीत 16, फोंड्यात 13, बार्देस 11 उच्च माध्यमिक विद्यालय आसा। उच्च माध्यमिक विद्यालयाची स्थिती सामकी बिकट आसा, हाचेर सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।